सगळी आमी उबी रावन मिसाचे सुरवातेक गायन गावया. नवें गीत रचून गायात. A21 पान 10, A21 पेज 10. नवें गीत रचून गायात. Soglang tumpka Dio Borodistio. Somplolia Bernat Pinero, Achipasot, Imisachip, Achipasot. Somplolia Bernat Pinero, Achipasot, Imisachibet, Ami Betitao. त्याचबरोबर आम्ही मागताव आपल्या जल्मा समयार एला मोंटेरो, क्रेसिल्डा Viegas, Nathan Gonsalves, Maverick Viegas, Joshila Estrosio, Neil Lopez, Evely Albuquerque. तांचे पासत मागता असताना बोरियम बाट या वाड्यांत रावतल्या या कुटुंबा पासत मागुया. Laura Gomes, Joaquim Pereira, Mariano Pereira, Artemis Pereira, Peter Fernandes, Maria Conceição Gomes, Richard Jacks, John Suaz, James Suaz, Agnello Nazareth. Ais Ankwar Mariachi Bet, ya kutumbang, tanchi pasotami maguia. Clarence and Merlin, Diego Fernandez, Luis Ribeiro, Alexander de Silva, Lucio and Milagrina Ratos, Andrew Gracias, Ludina Rodriguez, Walton Valdaris. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं तुमचे सवे आसूं आणि हे रितीन फावती बरी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोदपुरविदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळे उत्सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उत्सारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत बागेवन सुद्दां चाकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया.
देवा सर्वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें बोगसोणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या, हांव सांगता तें शिकय आनी पाळूंक लाय. जोर कोण वेगळें कितें शिकयता आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे रोख बरें शास्त्र आनी खरे भक्तीक लागता ती शिकोवन मानून घेयना तर तो गोरवी आनी बिलकूल नेणार. तरी पूण उतरां विशीं वाद विवाद आनी झगडीं करप असल्यांचेर तांचो इकलो. देखून नाटकायो, झगडीं, अकमान, हलके दुबाव आनी सरोन सरना तसल्यो दुस्मानकायो, गिन्यान थाऱ्यार नासलेल्या आनी स्वताची ओळख नासलेल्या मनशाक लागून उपरासतात. देवाची भक्ती फायदो दितली म्हूण ते समजात. देवाची भक्ती फायदो दिता खरी, पूण आपणाक दिला तितल्यान दादोशी आसात तांकां. आमी संवसारांत कितेंच घेवन येवंक ना, तशेंच हांगासून कितेंच घेवन वेची ना म्हूण दुबावूच ना. म्हणटोच आमकां जेवूंक खावूंक आनी न्हेसूंक पांघरूंक आसल्यार आमी खोशी जावुया. गिरेस्त जावंक सोदतात ती ताळणेक, पासाक वो पिश्यांक आनी नुकसाण हाडटा तसल्या वंडोवण्यांक सांपडटात. ह्यो मनशाच्यो भस्म आनी नास करून तांकां बुडयतात. सगळ्या वायटांचे मूळ दुडवांची आशा असली आशा धरून कांय जाणां बावार्थांत कोडसरून गेल्यात आनी सोबार कोश्टां दोगतांक सांपडल्यांत. पूण तूं देवाच्या भक्ता ह्या वस्तूंक पाठ कर. प्रमाणीकपण, भक्तीपण, बावार्थ, मोग, सोंसणीकाय, बोलेपण ह्या सगुणांचेर तुजें ध्यान मन दवर. बावार्थाचें झूज बरे भाशेन झूज. सासणाचें जिवीत जोडून घे, तर ताच्याच पासत सोबार गोवाया मुखार तुवें बावार्थाचें सारकें उच्चारण केलाय तेन्ना तुका आपयला. देवाचें उतोरें. देवाचें उडोवकार. आमचो जबाब जावं दी. काळजान गरीब ती सुबागी, सर्गींचें राज तांचें. सगळीं म्हणुया. काळजान गरीब ती सुबागी, सर्गींचें राज तांचें. वायटा विघ्नाच्या वेळार दुस्मानाची विकोटाय म्हाका वेळो घालता तेन्ना कित्याक म्हूण हांव भियेतलो. दुडवांचेर आसा तांचो सगळो विस्वास. ग्रेसकाय वाडल्या म्हूण मिजास करात. जबाब. काळजान गरीब ती सुबागी, सर्गींचें राज तांचें. पयशांनी आपली सोडवण जोडूंक खंयच्याच मनशाक तांक ना. आपल्या जिवाचें मोल देवाक फारीक करूंक कोणाच्याच हातान ना. मरणांतलो जीव निवारूंक मनशाचे हात पावनात. दुडू मोडूनय जिवीत सदांकाळ तोगूंकूय जायना. हाका कसलोच उपाय ना. फोंडांत वेतलो तो वेतलोच. जबाब. काळजान गरीब ती सुबागी, सर्गींचें राज तांचें. पेल्याची ग्रेसकाय वाडत गेली म्हूण भियेनाका. ताच्या गोराब्याचें नांव रूप चडलें म्हूण कांयच पर्वा करची गरज ना. मरून वेता तेन्ना कुस्कूट घेवन वचना. जोडिल्लें नांव रूप ताचे फाटल्यान कोणान कांय देंवचें ना. जबाब. काळजान गरीब ती सुबागी, सर्गींचें राज तांचें. हांव मुगेलो सूस सुखान जियेलो म्हूण लोक म्हाका वाकाणटलो. अशें तो जिणेंत आपलीच वळवीक चिंततालो. पूण उजवाड आनी पलोवचें नात त्या आपल्या पुर्वजांक तोय बी सांगात करून वेतलोच. जबाब. काळजान गरीब ती सुबागी, सर्गींचें राज तांचें. उद्गार.
Zoe, 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 बापा, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या दोनया सोर्गींचे गूट सुपुल्यांक उक्ते केले देखून हांव तुका दिनवासता. Zoe, 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 Sorvisfor तुमची सोवी असो. Tumci soveasu, Mateva pormori Gesù Cristaci शुभ वर्तमान. oina tuca sovia. जेजू दोंगरावेलो देंवल्या उपरांत लोकांच्यो उर्पोजी ताचे फाटल्यान गेल्यो. तेन्ना एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हळें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हळें, ओय, म्हाका जाय, तूं नितळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच आनी दुसरें वाचलां. हाचे मागीर भाशण करीत आनी देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान पुरगटीत जेजू एका एका नगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान गेलो. ताचे सांगाती 12 शीस आसले आनी जांचे वेले ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिडा रोगांतल्यो ताणें बरो केल्ल्यो कांय बायलो. जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलोले. मागदालेन म्हणटा ती मारिया, हेरोदीच्या कारभाऱ्या कुसियाची पोतीन जुवाना आनी सुजाना आनी साबार दुसऱ्यो बायलो. त्यो आपलो दुडू आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Wakali tuca Christa. मोगाळ बाबा भयणानो, आयचें शुभ वर्तमान आमी पळयता. जेजू आपलो वावर कोत्तालो तेन्ना हांगासर बरयलोलें आसा, भाशण करीत, प्रिचींग आनी देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान पुरगटीत आसलो तेन्ना ताचे सांगाताक शीस आसले दुबावना, पूण जायत्यो अस्तुऱ्योय आसल्यो हातूंत. तातूंतल्यो थोड्यो अस्तुऱ्यांची नांवांय दिलोलीं आसात. देंवचार भायर सरलोले मागदालेन म्हणटा ती मारिया, म्हणजे पर्सन हू हॅज एक्सपिरियन्स हिलींग, पेकोवणी जिका मेळ्ळोली आसा ती आसा. हेरोदीच्या कारभाऱ्या कुसियासाची पोतीन जुवाना, ग्रेस अस्तुरी, कित्याक हेरोदीच्या कारभाऱ्याच्या कुसाची पोतीन ती, आनी दुसऱ्यो अस्तुऱ्यो आसलोल्यो. मागदालेन आनी जुवाना मागीर फळाशी आमकां जेजूच्या दिश्टी पडटात. म्हणजे ताचे मिनिस्ट्रीन जेजूच्या वावरांत तांणी भाग घेतलो. जुदेवांक जेजूच्या काळार त्या बायलांक तितलें मोल आसूंक नासलोलें, सोशल स्टेटस आसूंक नासलोलो. तरी आसतना जेजू आपणाच्या वावरांत तांकां भागीदार करता. ओदेक करून जाय तो जो वावर करूंक जाय आनी फायनान्शियल सपोर्ट दिवंक जाय, त्यो जायते फावटी ह्यो वस्तुऱ्यो जेजूक आनी ताच्या शिसांक हो सांगात दिताली आनी हे भाशेन जेजूचो वावर फुडें व्हरताली. नोबडी इज इनसिग्निफिकंट
in the ministry and work of Jesus. जेजूचो वावर करता तेन्ना कोणूच उणो न्हय. समाज घडये उणो म्हूण लेखीत पूण जेजूच्या दोळ्या मुखार कोणाचेंच मोल उणें जायना. आमकां आमी तितलीं गरजेचीं न्हय, तितलो आमचें इन्फ्लुएन्स ना, आमचे लागीं तितलें बरें जायना अशें पासून केन्नाय आमकां दिसत. पूण जें कितें आमचे लागीं जाता तातूंतल्यान आमी आमचो सहकार जेजूचें राज परगटूंक दिवची गरज आसा. बेठोवणेक आमी गायन गावुया C16 धुपाचो जसो परमोड पान 35 C16 पेज 35. परमेश्वरा म्हज्या भावा भयणांनो, हें आमचें बलिदान सोदपुतविदा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या दातेले बलिदान आपल्या मनाने करिमे आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जोणेकल्यान तुज्या मानाक केल्ली बेठोवणी सोमेस्तांचे सुरवणेक उपकार अशी कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमची दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चोडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेताव. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायताव. Bapak, rozno powitno, sogle powitry ponad ci zory.
तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन खुश मरण सोसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्यांनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसून मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut porgotuja. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन वळावरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सवेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माई संगाती तिच्या पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन दुतांनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवीदार बापा सोरवंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकयल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाचें नोतरेकता. तो आमकां तुजे उदार काकलोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक.
सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक Amen. सुमयाची शांती सदां काल तुमची सोवी आसूं तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची कत्रुत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची कत्रुत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक पयलीं आमी सगळीं सुभागी सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका खबर ना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमच्या काळजांत शिवतना आमी गायन गावया डी 30 आणि 8 सुमिया जेजू ये ये 5 7 आणि 8 डी 38 पेज 64 68 सुमिया जेजू ये तू ये आमच्या काळजांत रावू घे सुमिया जेजू ये तू ये आमच्या काळजांत रावू घे पाप करसून देवून आयलो आमची सारको उरिसालो सासनान तुजी येवसोर जाली आमची मोदेली आकोची
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचें मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सुर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी भोगिसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय बगत जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मोगाळ भावा भयणो, आयज 5:30 वरांचे सुमार आमी विजिटाक येतले. आज आमचे बरोबर डिकनूय आसतलो. परवां आपोवण्याचो आयतार ह्या निमित्तान 2 सिग्नारीस आमचे मदीं येतले. सोनवार आनी आयतार आसतले. आयतार दनपार पर्यंत आसतले. तांकां तुमी बरे भाशेन स्विकारचे. सर्वेस्पर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवय आसूं. ईश्वर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. F12 खुशाल काळजां पान 91. F12 पेज 91. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां देवा शांती बाय सोडून घरांत येता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकठांयचें नांव आमी वांटून घेतला उलो सोरो. एकच जाल्यार आमच्या देवा कुशळटायेन दिवस लायलो. देवा मंदिरांतली आतां कुशळ काळजां देवा शांती